राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। शुक्रारा धारबांदोड्या देवसडा वाठारांत अपघातांत 20 वर्सांच्या तरणाट्याक मरण आयले की लपाल वाठारांत रावपी तुषार नायक अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। तशेंच अपघातांत अभिषेक गांवकार हो 20 वर्सांचो तरणाटोय गंभीर जखमी जाला। ट्रक चालकान घडणूक थळावेल्यान फुचो काडल्या। दुसरे वटेन म्हापशा कुचेली वाठारांत अपघातांत 25 वर्सांच्या समीर नायक ह्या तरणाट्याक मरण आयलें। पंगडाच्यो बनावट वस्ती कांड दवरून युको बँकेक वाडटा 2.63 कोटींची तोपी घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। ह्या प्रकरणात कोलवाचो हेमंत रायकर आनी मुगाळी जुजेदी आर्यलच्या गुंडू येल्लप्पा केल्बेकराच्या घरात ईडीन धाड घाली। हे प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंगाचो दुबाव आयिल्ल्यान ईडीन तपास सुरू केला। तशेंच ह्या दोगांय आड आर्थीक गुन्यांव विभागान गुन्यांव दाखल केला। येता ते शैक्षणिक वर्सा सावन खंयचीच शाळा एक शिक्षक ही उरची ना। सगळ्या शाळांनी अतिरिक्त शिक्षक दिवपाचे सरकारान निश्चित केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। एक शिक्षक आशिल्ल्या शाळांनी शिक्षक भरती प्रक्रिया बेगीनूच सुरू करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां। पालकांनी सरकारी शाळांकडेन सकारात्मक दृष्टिकोनांतल्यान पळोवपाची गरज आसा। खाजगी वा विना अनुदानीत शाळांचेर शिक्षण खात्याचें पुराय नियंत्रण नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। शिवोले वाठारांत बेकायदेशीर ड्रग्स तस्करी प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान एका नायजेरियन नागरिकाक अटक केला। एझियाशी कॅलिस्टस अशें ह्या 38 वर्सांच्या नायजेरियन नागरिकाचें नांव जावन आसा। तो सध्या मार्ना शिवोले वाठारांत रावतालो खंय। ताचे कडल्यान वट्ट 8.5 लाखांचे सायकोट्रोपिक ड्रग्स 4.48 ग्राम मेथाफेटामाइन 2.29 ग्राम MDMA तशेंच 35.59 ग्राम कोकेन जप्त केला। कोयरडुप्यांचेर आळो घालपा खातीर धबधब्यांचेर सोरो आनी प्लास्टिकाचेर व्हरपाक बंदी घाल्या। तशेंच दरेका धबधब्याचेर कोयर उडोवपा खातीर डस्टबिनां दवरल्यात, ताचो वापर करचो। घाल्ल्या नेमांचो कोण उल्लंघन करता जाल्यार तांकां दंड घालतले अशी माहिती राना महामंडळाची अध्यक्षा देविया राणेन दिली।
वास्कोच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात फाटल्या 9 महिन्यांत 5 विद्यार्थ्यांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयलें. बिरस्तार ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत मरण आयिल्लें. अशा मरणाक लागून गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली. गेल्ल्या म्हयन्यांत 16 तारखेर कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. 1 म्हयनो लेगीत जावन आनी बिट्स पिलानी कॅम्पसात दुसऱ्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. एका फाटोफाट एक विद्यार्थ्यांच्या मरणाक लागून कॅम्पसांतले शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे आवय बापूय आनी थळाव्या लोकांमदीं चिंतेचें वातावरण आशिल्लें. मूळ बंगळुरूचो ऋषी नायर ऑगस्टान हैदराबादच्यान शिकपा खातीर गोंयांत आयिल्लो. तो हैदराबादच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात शिकतालो. हैदराबादच्यान ताचो एके चलयेचेर मोग आशिल्लो. त्या चलयेन जून म्हयन्यांत कांय कारणाक लागून जीव दिल्लो. त्या चलयेच्या मरणाचो ऋषीचेर बरोच परिणाम जाल्लो. मोगिगेच्या मरणा उपरांत तोवूय तणावा खाला आशिल्लो. डिप्रेशनात आशिल्ल्या एका गुजराती वकिलाक जिवाचो गोवा बरोच मारक पडला. तशेंच जालें अशें आपल्या लिव्ह इन पार्टनरा वांगडा लग्न जाल्ल्या वकिलाचे लग्ना उपरांत कांय दिसांनी आपल्या बायले वांगडा पेटलें. ह्याच बोळात अंकिता नांवाची एक चली ताच्या ऑफिसांत कामा खातीर आयली. वकील आनी अंकिता ह्या दोगांची एक कॉमन फ्रेंड आशिल्ल्या प्रियांची नांवाच्या चलयेनूच अंकिताक वकिलाच्या ऑफिसांत कामाक लायिल्लें. पूण उपरांत बायले वांगडा जाल्ल्या झगड्याक लागून वकील डिप्रेशनांत गेल्लो. हेच संदीचो फायदो घेत अंकितान आपूण हिलिंग थेरपी करता म्हणून वकिलाक सांगलें. पयले कांय दीस ताणें वकिलाचेर हिलिंग थेरपीच्या नांवान उपचारूय केले. उपरांत डिप्रेशनाचेर आनीक एक बरे उपचार करता म्हणून सांगून हे चलयेन वकिलाक गोंयांत या म्हणून सांगलें. 2 दीस वकील आनी ते चली गोंयांत रावली. गोंयांत दर्यावेळांचेर भोंवप, हॉटेलांत जेवण खाण आनी उपरांत हॉटेलाच्या रुमांत तांचे मदीं जें कितें जालें ते सगळे व्हिडिओ रेकॉर्ड करून ते चलयेन वकिलाक ब्लॅकमेल करपाक सुरवात केली. सुरवातीक सिनेमांत पयशे घालता म्हणून सांगून ते चलयेन वकिला कडल्यान पयशे घेतले आनी उपरांत हॉटेलाच्या रुमांत तांचे मदीं जें जाल्लें ते तुजे बायलेक दाखयता म्हणून सांगून ते चलये कडल्यान 70च्या चराणे वाठारांत आतां धरण बांदचें ना जाल्यार ताचे जाग्यार उदक सांठोवन दवरपा खातीर बंदारो बांदतले. ह्या उदकाची पुरवण थळाव्या लोकांक शेतां आनी हेर कामां खातीर करतले अशी माहिती राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. हो प्रकल्प उदका स्रोत खात्यान बेगीन हातांत घेवचो. ह्या प्रकल्पाची बेगीन प्रक्रिया करपाक उदका स्रोत खात्या वांगडा जोड बसका घेतले अशें मंत्र्यान सांगलां. मुखाल्ले विधानसभा वेंचणुकीत भाजपा आड सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन वेंचणूक लडोवपाक जाय म्हणून विजय सरदेसाय सांगता. दुसरे वटेन आपलो प्रादेशीक पक्ष आसून आपल्या कडेन 40 उमेदवार ना आनी दिल्लीच्यान आयिल्ले लोक 40 उमेदवार दवरपाची भाशा उलयतात अशें म्हणून विजयान आपाचेर टिका केली. केपेच्या कोट्टो मेळाभाट वाठारांत मार्टिनो कोस्तांच्या घराक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान घरांतली लायटीची उपकरणां लासून बरेंच लुकसाण जालां. उजो लागिल्लो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. उजो कसो लागलो ताचें कारण स्पश्ट जावंक ना.
दिवसाच्या मुस्लिम भावांनी शुक्रारा ईद ए मिलाद होणारं भाषण मनयली ते निमतान सांजे शारात जुलूस मार भव्य मिरवणूक काढून शक्ती प्रदर्शन केले। यावेळी मुस्लिम भावांनी इन्कलाब जिंदाबाद अशो घोषणा दिल्यो। मिरवणुके वेळार खर पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो। हे मिरवणुकेत ल्हान भुरगे मेळून 1000 परस चड मुस्लिम भाव वांटेकार जाल्ले। आंतरराज्य बस स्टँडाचेर बशींतल्यान व्हरपी 1.5 लाख रुपया मोलाचो म्हाल एफटीएन जप्त केलो आणि तातूंत पॅकेजिंग लेबलिंग नेमांचें उल्लंघन केल्लें। जप्त केल्ल्या फळां आनी वस्तू 200 किल चिकू, 200 किल आंबे, 75 किल कृत्रिम रंगाची च्या पावडर, 20,000 रुपयांचो मसालो आणि 75,000 रुपया मोलाचो काजूंचो आस्पाव आशिल्लो। पावसाच्या सवानाक लागून सध्या पंजाबात हुंवार आयिल्ल्यान सुमार 1900 गांवांक फटको बसला। ते भायर वट्ट 4 लाख एकर शेत जमनीचें लुकसाण जाल्ल्याची धक्कादायक म्हायती उक्ताडार आयल्या। मजगतीं मरण येवप्यांच्या आंकड्यांतूय वाड जाल्ली आसा। राज्य आपत्ती वेवस्थापन रिलीफ फंड्सा अंतर्गत आर्थीक मजत केल्ली आसा। 21,000 लोकांक सुरक्षीत सुवातीचेर स्थलांतरीत करपाक येवश आयिल्लें आसा। एसडीआरएफ आनी एनडीआरएफ पंगडा वतीन बचाव कार्य झुजा पावण्यार सुरू आसा। हुंवाराक लागून जाल्ले लुकसाण भरपाय दिवपा खातीर सध्या यत्न सुरू आसा। उत्तर भारतात पावसाच्या सवाराक लागून खंयच्याच राज्याची सुटका जावंक ना। हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आणि आता दिल्लीतूय लोकांचे हाल जाल्यात। पावसाक लागून गटारां तुंबल्यात, लोकांच्या घरांनी उदक भरलं। मजगतीं यमुना न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान सगळ्यांक सध्या सतर्क रावपाचो इशारो संबंदीत प्राधिकरणान दिल्लो आसा। मजगतीं वीज पुरवणेचेरूय फटको बसला। ह्या परिस्थितीक लागून स्कुलां लेगीत बंद दवरिल्ल्यान लोकजीण पुरायेन विस्कळीत जाल्ली आसा। वर्सा पडिल्ल्या पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशातल्या साबार वाठारांत पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांनी वाड दिसून आयली। ह्या सगळ्या घडणुकांक लागून सुमार 3,800 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। राज्य आपत्ती वेवस्थापनाच्या ऑपरेशन सेंटरात 355 लोकांनी आपलो जीव गणायलो, जाल्यार सुमार 49 लोक अजूनय बेपत्ता आसात। तशेंच ढगफुटी आनी पालसणां कोसळिल्ल्यान सुमार 5,200 घरांचे लुकसाण जाल्लें आसा। सेगीत पडपी पावसाक लागून साबार रस्त्यांच्या जोडणेक लागून गांवांचे संपर्क तुटल्यात। लोकांक उदक, वीज पुरवण जावपाक पावना। मजगतीं रस्त्यांच्या जोडणेचोय संपर्क तुटला। सध्या भारतीय हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केल्लो आसा।
उटंगराच्या पावसाक लागून तेलंगणा राज्यात जाल्लें लुकसाण भरून काडपा खातीर केंद्र सरकाराकडल्यान वट्ट 16,732 कोटी रुपयांची आर्थीक मजतीची मागणी केल्या। ज्या ज्या वाठारांनी पावसाक लागून लुकसाण जाला ताची दुरुस्ती करपा खातीर हे पयशे मागयल्ल्याचें कळटा। वर्षाच्या पावसाक लागून उत्तर भारतात सध्या लोकजीण विस्कळीत जाल्ली आसा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, पंजाब, आसाम आनी हेर राज्यांनी पावसाना कोसळपाच्यो घडणुको ढगफुटी सारख्या साबार लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडला, तर साबार लोकांची घरां कोसळिल्ल्यान ते बेघर जाल्यात। गांवांमदले संपर्क तुटल्यात। मात अशा वेळार लेगीत बचाव कार्य करपाक भारतीय सक्षम आशिल्ल्यान तांची तोखणाय देशाची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केलीच। मात ह्या सगळ्या परिस्थितीक लागून जाल्ल्या लुकसाणीचेर दुख्ख आनी चिंता उक्तायत आपली भावना तिणी ट्वीट करून उक्तायली। चोवीस वरां भितर अफगाणिस्तानात तिसऱ्या भूंयकांप धक्क्याची जाणीव जाल्ली। ह्या तिनूय भूंयकांपात सुमार 3,600 लोक जखमी जाले, जाल्यार सुमार 84,000 जाणांक बरोच फटको बसला। तिसऱ्या भूंयकांपाचो धक्को हो 4.9 रिक्टर स्केलाचो आशिल्लो। बचाव कार्य लेगीत नेटान सुरू आशिल्लें। म्हैसागर जिल्ह्याच्या हायड्रो पॉवर प्लांटाच्या 5 कामगारांक बुडून मरण येवपाची धक्कादायक घडणूक घडल्या। पावसाक लागून उदकाची पातळी वाडिल्ली आसतना हे कामगार दुरुस्ती खातीर देविल्ले तेन्ना ही दुर्दैवी घडणूक घडली। 10 जाण जे साल्वार जाले तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्ल्याचें कळटा। ह्या पुराय घडणुकेचो तपास सुरू आसा। श्रीलंकेत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत प्रवासी बस 1000 फूट देगणात कोसळिल्ल्यान सुमार 15 प्रवाशांक मरण आयिल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या। मजगतीं जखमी जाल्ल्या 16 जाणांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बशीत 30 जाण प्रवास करताले, मात अजून ह्या अपघाताचें मूळ कारण स्पश्ट जावंक ना।
भारताची राजधानी दिल्लीत सध्या हेपेटायटिस सी आणि ई हे दुयेंसांत बरीच वाढ जाल्ली आसा। दूषित जेवण वा उदकाचें सेवन केल्यार हे दुयेंस जाताशें दिसून आयला। ह्या दुयेंसांत जॉन्डिस, एबडॉमिनल पेन, ओंकपाक येवप आनी थकिल्ल्याची जाणीव जावप ही कांय म्हत्वाची लक्षणां आशिल्ल्याचें कळ्ळां। खासा करून पावसाच्या दिसांनी ह्या दुयेंतींच्या आंकड्यांत वाड जाता अशें दोतोरांचें म्हणणें। देखून जेवणा खाणा कडेन नितळसाण पाळप सक्तीचें आसपाक जाय असोय सल्लो दोतोरांनी दिला। बदलत्या जिणेशैलीक लागून सध्या कॅन्सर सारख्या भयंकर दुयेंसाच्या आंकड्यांत वाड जाल्ली आसा। मातशे पोटाच्या कॅन्सराचे दुयेंती आसात तांच्यान व्हिटॅमिन ए चो उणाव आशिल्ल्यान ते ह्या कॅन्सराक बळी पडिल्ल्याचें दिसून आयला। व्हिटॅमिन ए च्या उणावाक लागून पोटांत विकार निर्माण जातात आनी ताचो परिणाम कॅन्सर सारख्या रोगांक आमंत्रण दिता अशें स्पश्ट दिसून आयला। देखून आमी आमच्या आहारांत सगळ्या प्रकारची आनी म्हत्वाची जीवनसत्वांचो समावेश करप गरजेचें आसा। कातीचेर तांबडेच खरखरीत पट्टे आणि सेगीत खास येवपी सोरायसिस हे दुयेंस भारतांत नेटान वाडटा अशें भलायकी तज्ञांच्या निरीक्षणा वेळार मुखार आयला। भारतीय कातीचो रोग सोसायटी आनी इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटॉलॉजीत प्रकाशीत जाल्ल्या संशोधना प्रमाण भारतांत सोरायसिसाचें प्रचलन सुमार 0.4% ते 2.8% मजगतीं आसा। गांवगिऱ्या वाठारांत दुयेंतींचो आंकडो उणो जरी आसलो तरी शार वाठारांत विशेश म्हळ्यार प्रदूषण, मानसीक ताण आनी जिणेशैलींतल्या बदलांक लागून हे दुयेंस नेटान पातळटा। शारी वाठारांत मानसीक ताण, न्हिदेचो उणाव, प्रदूषण, सोरो पिवप, सिगार ओडप आनी असंतुलित आहार हे घटक सोरायसिसाच्या लक्षणांक बळी पडटा। 2022 वर्सा IADVLच्या कातीच्या रोगाचो तज्ञांच्या सर्वेक्षणात 65% दोतोरांनी कोविड-19 महामारीच्या काळात सोरायसिस दुयेंती मदीं लक्षणां वाडिल्ल्याचें नमूद केलां। पंजाबच्या मोहाली नॅनो सायन्स आणि तंत्रज्ञान इन्स्टिट्यूटान केल्ल्या संशोधना प्रमाण संधिवाताचेर उपचार करपा खातीर खासा वखद तयार केला। संधिवाताक लागून संवसारभर लाखांनी लोक त्रस्त आसात। ह्या दुयेंसाक लागून दीर्घकाळ दुर्बळ करपी वेदना जातात। मात हाचेर पारंपारीक उपचार करून लेगीत अजून मेरेन तसो लाव जावंक नाशिल्ल्यान ह्या दुयेंसाचेर उपचार करपा खातीर यत्न सुरू आसात। आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या। जाका लागून आजकाल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला। घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात। मात भायल्या खाणांचे हे अति सेवन कॅन्सर सारखे महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता। मात दर दिसाक मूठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरा परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतली अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला। 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना।